Welcome back. Aggrieved locals of Moira have asked the government to notify the Moira bus stop at Bamodda Wado. People are facing tremendous hardships as the traditional bus stop has been discontinued. The stop was discontinued following a complaint of probable traffic hazard at the spot by another local. Locals feel that the bus stop is a necessity. A report by Dada Dheeraj Shirodkar in Moira. आम्ही आता असा मोयड्या गावात या गावात तशें पळोवंक गेल्यार प्रॉब्लेम्स खूबच आसा पूण मेन जो प्रॉब्लेम आसा तो बस स्टॉप गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या कुशीक ह्या जंक्शनार बसी थांबताल्यो सुमार 3 वाड्यांचे लोक ह्या बस स्टॉपाचो वापर करताले पोवासा वाडो बांबुर्डा वाडो आनी ताच्या फुडें सातापुरिया वाडो आदी हांगासर पणस आसलो म्हणून पणसा लागीं म्हणटाले आता पणस कापल्या उपरांत गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँके कडेन अशें म्हणटात वो बस स्टॉप जुलय 2011 बंद केलो आनी हो त्रास 3 वाड्यांच्या लोकांक भोगचो पडटा दुसरो प्रश्न येता की हो बस स्टॉप बंद कोणे केलो आनी कित्या खातीर केलो बंद केलो रेनादो वेलोजॉन The bus stop is located in such a way that it is on the turn this thing, and the problem is that when the traffic going from Aldona to Mapsa or Mapsa to Aldona can't be seen properly because the view is blocked and there is a possibility of accident taking place in this place. It is a risk to the people, you see, there's and the cars, this thing like that. If you don't want to cause accident, the bus stop should be strictly stopped. ह्याच वाड्यांचे लोक कितें म्हणटात ते पळया आमकां हांगा बस स्टॉप आहले ते आतां बस स्टॉप आमचे बंद केला आमच्यान चलोवंक जायना पयसतान चलोवन येवचें पडटा आमकां आनी आमकां बस स्टॉप जाय हांगासर अरे हे बंद जाला हे स्टॉप बंद कित्याक बस स्टॉप बंद केला आनी एक्सिडंट सुबेज जाता हे आमचे बस स्टॉप बंद केला ते ओपन जावंक जाय वेगी बाजाराचे आमचे हाल जाल्यात हो आख्खो लोक हेणे येता आनी वेता हांगासर रावनात बसी आदी आमी जावच्या आदींसान हांगा बस स्टॉप आहा ती सांगतात की मोटरां एक्सिडेंट जातात म्हूण पूण आतां चड जाता दिसपा बाय हो बस स्टॉप परत चालू करपा खातीर या 3 वाड्यांच्या लोकांनी एक मेमोरंडम केली बस स्टॉप जाय हांगासर हे स्टॉप बंद कित्याक कोणूच एक्शन घेना ना ते PWD seems careless about its roadworks and machinery. Its road roller is lying in a rickety state behind the Sada sub-jail at Vasco for past many years. It is corroded, almost fit to scrap, lying unattended by the officials and workers. Government too is reluctant to auction it or condemn it as scrap. Surendra Madkaikar reports. गोंय सरकाराच्या PWD खात्यान गोंयचे रस्ते सुटसुटीत आनी गुळगुळीत करपा खातीर हो रोड रोलर घेतलेलो आता कितलीशीच वर्सां जाली हो रोड रोलर हांगसर झाडां झुडपांनी पडलेलो आसा आनी बिना वापर हांगसरूच तो कलमेन गेल्लो आसा तेजो वापर करिनासतना उरल्या कारणान आनी ह्या झाडां झुडपांनी पडल्या कारणान तो सामको हांगसर जंग येयल्ली आहा तेका आनी काबार जाल्लो आसा टॅक्स पेयर्साचो पयसो असोच ही PWD वेस्ट करतली काय कितें रोड रोलर बऱ्या पद्दतीन वापरलो गेल्लो आनी मेंटेन केल्लो जाल्यार हेजो उपयोग जातलो आसलो हेजो उपयोग करिनासतना उरल्या कारणान तो हांगासर गंजून गेल्लो आसा हो जो स्क्रॅप जाल्लो आसा कलमेन जंग येवन काबार जाल्लो रोड रोलर स्क्रॅप करतलो काय कितें आनी हेजे येणारे पयशे सदुपयोग करतलो काय कितें वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर If you have missed our bulletin, log on to www.prudentmedia.in or follow us on Twitter at Prudent Goa. Meet us on Facebook at www.facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.